काणी परिहार बरयणार दोतोर एडवर्ड नजरेत. सादरकर्ता प्रीता मिरांदा. गुरुवा बसरतावन देवोंक आनी पावस मोठ्या शेन्यांनी पडोवंक सारकें जालें. त्या पावसाक भिजचें नाका म्हूण गुरुवा आप्पू नायकाच्या हॉटेलाक रेगलो. गोलीमाराच्या मातयेच्या रस्त्यातावन कारा जिपांचो पुरश्यांव राज रस्त्याक सरतलो. त्या पावसाकी गोलीमाराक तितली मोटार आयिल्ली पळोवन तो भिजमीचलो. 15-20 कारां मदें वयर तांबडो दिवो लायिल्लीं 3-4 व्हड कारां आशिल्लीं. तांचो पाटलाव करून पोलिसांची जिपां आशिल्लीं. मंत्री वा MLA साहेब त्या कारांनी आशिल्ले म्हूण लेखलें गुरुवान. वोटाच्या वेळार तसलीं कारां गोलीमाराच्या मातये रस्त्यांतल्यान येवचीं सोडल्यार हेर संदर्भांनी गुरुवान देखूंक नात. आतां कितेंय तुर्तू वोट आसा गाय, चिंतलें ताणें. आप्पू नायकाच्या हॉटेलांत च्या पियोन आशिल्लो महाबला उठोवन कारांचो पुरश्यांव पळोवंक भायर आयलो. हें कितें माबला, मंती पोलीस गांवाक आयल्यात? विगीच्यो नांव आसावे? विचारलें गुरुवान. हो, तूं गांवान नातुल्लोय. किट्टनाचो मावळो शीनन्ना पोरच्या आवरा वळोन गेलो. राती हागूंक गेलो. पांय निसरून मजल गाद्यांत पडलो खंय. आवर मजल उतरून बेकाराच्या मेरेक लागलें. किट्टनाक सकाळीं मातोरण आतलें कळीत जाताना शीनन्नाचें मोडें वळोन गेल्लें. किट्टनान शीनन्ना गाद्या मेरेर गेल्लो आवराक वळोन गेलो म्हणून पोलिसांक धूर दिलें. आवरांत मेल्ल्यांक सरकारान 1 लाख रुपये दुडू परिहार दिता म्हळा. आत्तां मुखेलमंत्रीन येवन 50,000 दिले आनी उरिल्ले येवच्या हप्त्यांत तहसीलदार दिता खंय. महाबलान सांगतना निमाणें कार राज रस्त्यार मुखार गेलें. त्या म्हाताऱ्या सारकी सोलोवंक जायनातले, तो कसो आवरान गेलो? विचारलें गुरुवान. कोण जाणा, राती हागूंक गेल्लो उदकाक पडलो म्हणटात. किट्टनान गाद्या मेरेर वेतना निसरून पडला म्हूण धूर दिला. शीनन्नाचें मोडें कुर्त्या फालक्यांत सांक्या सरशीं दुसऱ्या सांजेर मेळ्ळें. बोनगीच्या बोल्यांत समटून आशिल्लें खंय. पेजेत्त गुत्तू रमेशान्नान व्हडली खबर केल्ली. पेपरागारांक आपोवन हाडून फोटो काडयल्यो. मंत्रीक तार दिल्ली. 1 लाखांत 25,000 रमेशान्नाक खंय. महाबलान गरजे प्रास चड विवर दिलो. कोण रमेशान्ना? तो पंचायताक वोटार रावल्लो. तोसू पंचायताचो सांदो. तोय मुखेलमंत्री सांगाता आशिल्लो. किट्टनाचो गोरवांचो गोठो आनी कोडकें पावसाच्या पयलींच कोसलोन पडुल्लें. रमेशान्नान तेंय आवराच्या उदका वरवींच पडुल्लें म्हूण मंत्रीक सांगलें खंय. मंत्रीन हाटी कोडकें नव्यान बांदून दिवंक तहसीलदारा फॉर्मायलां खंय. ओट्टारे किट्टनाचें नशीब. किट्टनाक आनी मुखार तुजे सांगाता कुलीचें काम करीजे म्हूण ना. महाबलान नंजळ्यो आसो आसतना गुरुवाच्या पोटांत हुलोप गेरलालो. पावस उनो जाल्लोस गुरुवा गोलीमाराच्या रस्त्यार आपल्या बिडाराच्या वाटेक लागलो. शिरंदारीचो पावस लागुल्लोसू कुलीचें काम नातल्ल्यान आयलेवार बाळान जाल्ल्या भयणीच्या गोवाच्या घरा वेनूर तो गेल्लो. 2 दिसांनी येता म्हूण गेल्लो तो पावस रावल्लो ना तें पळोवन हप्तभर भयणीघर रावून गोलीमाराक आयिल्लो. गुरुवा आनी किट्टना एका सारके परिगतेंत आशिल्ले. 10 सेंट जाग्यार कोलवाच्या घरांत येतले. दोगांयच्या घरा मदें बोणक्याचे माजल गादे आनी हाळटोसो व्हाळो आशिल्लो. व्हाळो 1 फर्लंग पयस वाळोन न्हंयक मेळटलो. गुरुवा आनी किट्टना सांगाताच बांयच्या गरबांच्या वा रस्त्याच्या कामाक दीस कुलिलेकार वेताले. 50-60 रुपये मेळटले. उदक उजो आनी वारें सोडून उरिल्ले हर एकाकी त्या पयशांनीच जायजे. मोला मळबाक पावुल्ल्या ह्या दिसांनी तांची गत माथ्या कोडल्यार पांयांक पावनातली आनी पांयांक दांपल्यार माथे उक्ते उरचे बरी आशिल्ली. हेर कितेंय नातल्यारी घरभर भुरगीं आशिल्लीं. भुरगीं नाका म्हूण करंटाचें ऑपरेशन केल्ल्या उपरांत बायलां भायर गळोवंक जायना म्हूण भितरच उरलीं. कश्ट चडिल्लेस. पावशिल्ल्या दिसांनी सारकें कुलीची कामां मेळनातलें. पावस मुगदून येतना सगळ्यांनी रीण वाडटलें. बायले भुरग्यांक शेळ ताप उदकाडे सुरू जाल्यार कश्ट सांगचे नाकात. घरचे वाटेर वेतल्या गुरुवाक किट्टनाक आयिल्ल्या अचानक दिरव्याचो मसोर जालो. किट्टना आनी कुली कामाक वेसोना. घराक नळे घालयतलो, धरणीक सिमेंट घालयतलो, बांय कोंडयतलो. उन्यार म्हळ्यार बोणकेचे गादे गळोवंक घेत. पयशे दोडे जाता पर्यंत कश्ट.
उपरांत आपापींच वाडटात. वाडटा आसले तितले दीस घराक जड जाल्यारय मोरतना म्हाताऱ्यान किट्टना दिरवेला बयलें. आवर येवन मावळो वळोवन वेता पर्यंत गुरवा परीस दुबळिकायच्या कोंडांत लोळून आसलो किट्टना वयर पावलो गुरवाक सोसूंक जालें ना. गोली मारांत गुरवाक आपल्या घरा वसाजें तर किट्टनाचें घर उतराजें. हरशें किट्टनाच्या घरच्या आंगणांतल्यान येवन वचून आसलो गुरवा आज वाट बदलून गोलीमारांतल्या शेतांच्या मेरेर सोडून आपल्या घरा गेलो. आवराचें उदक व्हाळाच्या भितर वळटलें. पंपाळें उतरून गुरवा आपल्या घरा पावलो. गुरवाची बायल लक्ष्मी पावसाचो पनस कातरन घरें विंचतालें. घोवाक पळयतच नागीण जालें. भयणीक बाळटी पसो रावलाय म्हूण चिंतलें. हांगा आवर येवन आमी वळोन वेत्याव. तुका बायल भुरग्यांचे पडून गेला वे. रागान उलयलें तें. वळोन गेल्यार सरकार लाका लेखान दुडू दितो आसलो. वळोन वसाजें आसलें. गुरवा चिडून उलयलो. तशें दर्दीर उलयनाका. सोप्यार बसून पानपोट धाडयतली लक्ष्मीचे आवयन सुंदरीन सांगलें. आवय बाळशें कशी आसात गुरवा? वेनुरांती पावसे जाव्या कडेन विचारलें सासून. तिका दुवेप्रास जावय गुरवाचेर चड मोग. आसात म्हणालो गुरवा. ते राती न्हिदल्या गुरवाक सारकी न्हीद पडली ना. शीनांना आवरांत वळोन गेल्ल्यान किट्टनाक 1,00,000 रुपये मेळिल्ले. कूस परतून परतून चिंतूंक लागलो तो. किट्टनाक आसले बरी आपणाकी मावळो आसलो तर आपणाकी 1,00,000 रुपये मेळटे आसले चिंतलें ताणें. त्या चिंतनांनी आसतना ताच्या मतींत नवेंसी एक येवजन उदेलें. गुरवाकी 1,00,000 रुपये मेळोवंक साध्य आसलें. त्याच चिंतनांनी न्हिदल्या गुरवाक व्हाळांत आवर भरून आयिल्ले बरी सोपान पडलें. उदक बॅकार भरून गुरवाच्या आंगणाक पडले बरी जाताना न्हीद सुटली. सोपान नीज जाल्लें तर तो उठोन भायर आयलो. पावसो परतू उणो जाल्लो. व्हाळांतलें उदक सामान्य जाल्लें. सकाळीं उठून गुरवा फडल्या दाट जावन येवच्या मोडांच्या येण्याक आशेवन रावलो. त्या दीस पावसच आयलो ना. पावस उणो जावन आवर परत्यान आयिल्ले नंतर गुरवाक 1,00,000 रुपये मेळचो कुस्कूट बरवसो नातलो. गुरवान येवजण तयार केल्लें. पूण पावसान आत दिल्लो. तशें गेल्लो पावस दिसाक 1-2 पावटी 15-20 मिनटां येतलो. सडून 3 हप्ते तशेंच केले. आवर आयलें ना. आटीच्या अमासेक आवर येतलें म्हणून गुरवा आशेवन रावलो. ताची आशा सुफळ जावच्याक म्हणले बरी परत्यान चिरंदरीचो पावस लागलो. 2 दिसांच्या पावसांत उदक व्हाळ वोमतोन गाद्याक पडलें. आदलें तितलें न्हय तरी आवर गोलीमारांतल्या गाद्यांत लायल्या बाताक बुडोवन वयर आयलें. ते राती खातीर फाटल्या थोड्याशा दिसांतावन गुरवा राखून आसलो. गोलीमारांत अनेक व्यक्ती वळोन वचूंक आयती जाल्ली. परत 1,00,000 रुपये परिहार मेळोवंक आसलो. गुरवान त्या पासून बरी तयाराय केल्ली. उदकाडे बंद जाला म्हूण डाक्तरा कडेन फटी सांगून 5 गुळयो हाडयल्यो. एका प्रास चड घेनाय म्हूण डाक्तरान सत्राय दिल्ली तरी तवळ तवळ उदकाडे बंद जाता म्हूण सांगून सडीत गुळयो हाडल्यो. राती जेवन पानपड खावच्या सासूमाय सुंदरीक उदकाडे वेच्यो 5 गुळयो लिपयल्यो बिळा धाडवन दिलो गुरवान. जावयाची फितुरी तिका कशी कळीत. गुळयो खावन उदकाडे सुरू जातले. राती भायर वेच्या सुंदरीन आवराक वळोन वचूंक आसलें. गुरवाक 1,00,000 मेळचे खातीर. किट्टनाचो मावळो वळोन गेल्ल्यान 1,00,000 रुपये सरकारान दिल्लो तर सासू वळोन गेल्यारय गुरवाकी मेळाजे. सरकारान पयशे दिल्या उपरांत किट्टनाचो भरम चडुल्लो. ताका मंत्रीन पयशे दितना काडिल्ल्यो फोटो पेपरार टीव्हीचेर आयिल्ल्यो. फोटो आसले पेपर हाडून फ्रेम घालून दवरलां ताणें. एका राती भितर ग्रेस्त जालो. पयशांवालो जालो. बोटांच्या दादल्या परी धवें शर्ट आनी धवें फुटवें न्हेसून वेतेल्या ताचें गत्त कितें. गुरवाकी तें सोर उजोडूंक आसलें. किट्टनाचो मावळो सोडून मांद्रेक लागलो.
तो वळून गेल्लेंच नावाल. गुरुवाची सासू तितली म्हातारी न्ही. गेल्या त्या वर्सा कंपोर मोडटा पर्यंत ती घोळून आसली. आतां तरी घरा बसून दिसाक 4-5 मोडलां मोडटली. सासू न्हिदेन गोरितली शिवाय गुरवा नाशिल्ल्या बरी उठली ना. गुरवा सड पडून आसलो. फाटल्या एका वरातावन पावसय रावल्लो. पावस रावून आवृ देवात तर गुरवाक 1,00,000 रुपये सुकल्ल्या परी. मध्यान राती पर्यंत सासू उठलीच ना. धाकट्यारान उदकाडेव्याच्या बदलाक बंदू जावच्यो गुळयो दिवंक ना मू. ताका धाकट्याराचो दुबाव आयलो. 5 गुळयो गिळल्यारी उदकाडे वसूंक दवरूंक ना म्हळ्यार सगळें योजन कोसलोंक लागलें. कांय मोद्याने उपरांत 2 घडयेर सुंदरी उठली. राखोण थकल्या गुरवाक जीव भरलो. खंय वेताय हागोंक विचारलें गुरवान. ना मुतून येता म्हणाली सासू. तुका कितें न्हीद पडोंक ना रे? जाव्याक विचारलें तिणें. ना आत्तां जाग जाली म्हणालो गुरवा. मेटासरशी गरम काडून सुंदरी भायर गेली. हरशीं राती ती भायर वेता म्हणून निगंट नातलें. राखोंक आतां पुरसोत नातली. सरकारी 1,00,000 रुपये परिहार मेळाजे तर सुंदरीन वाळून वसाजे. तो अवकाश परत्यान येत म्हणून कश्ट. गुरवा आंगणा देंवतना सुंदरी वाळच्या भाजीच्या मुळान बसुल्ली. आवेशान भरिल्ल्या गुरवान सुंदरीच्या माथ्या वयल्यान गरम लोटोवन खिना भितर तिच्या तोंडाक हात धरून पाटी ओडलें. बोबाट मारूंक अवकाश दिनासता कापडाचो पालो तिच्या तोंडा भितर चेपलो. सुंदरी उरडातली. आत वळावन पाटल्यान धरले आनी वाळाच्या दिशेर ओडीत गेलो. गुरवाच्या आंगणातावन 50 मिटर पयस वाळाचें उदक कडपाक मारन घुंवतालें. आवरायिल्ल्यान उदकाचो लोट सोडलो. उदकाच्या त्या गुंडेर सुंदरीक लोटून सोडूंक गुरवान चिंतलें. हात पाटीक धरून गुरवा ओडून व्हरतलो. पाटी मेटा काडूंक जायनासता संगता अवचित आक्रमणा वरवीं भियोन गेल्ली सुंदरी कोसलोन गेल्ली. गुरवान पडोल्ल्या तिका ओडून वाळाच्या कडश्याक हाडलें. सुंदरीक ओडून वाळाच्या कडश्याक पावल्यारी वाळाक लोटून सोडूंक सलीस जालें ना. सुंदरीक नीट रावोंक गुरवा प्रयत्न केलें. सुंदरी पांयांचेर उबी रावली ना. सगळी धरण निसरतली. पाटीक दामून दवरल्या हातांत बॉल दिवन उबें करूंक जायनातलें. सुंदरीचे दोनी हात आपल्या एका हातान घेवन दुसरो पेंगटाक आदारून नीट रावोंक गुरवान प्रयत्न करतना सुंदरीचो उजवो हात गुरवाच्या हातांतलो सुकलो. सुंदरीक धरुलो गुरवा कडश्या लागीं उबो आसलो. सुंदरी ताच्या उपरांत बसयल्या स्थितेर आसली. एक हात सुकल्लो दुसरो सुटोवंक सुंदरी उरडातली. सुंदरीचे दोनी हात धरूंक पेसाडच्या गुरवाचे पांय निसरले. पांय निसरून आदार चुकतना सुंदरीचो दावो हाती ताणें सोडलो. सुंदरीन घुंवन पळयचें जाल्यार गुरवा निसरून कडश्यातावन उदकाक पडलो. सुंदरीक तो आपलो जावई गुरवा म्हूण कळलेंच ना. वेगान वाळच्या आवराच्या उदकान गुरवाक बुडोवन व्हेलें. तिसरे सांजेर गुरवाचें मोडें कुर्त्या फालक्यांत सांख्या सरशीन मेळ्ळें. ही कोबार सगळ्यांनी आसा. गोलीमारांत आवरायिल्ल्या रातींनी मेल्ल्या कोणाची नाड भोंवता आनी घरातावन भायर आयिल्ल्यांक उदकाक लोटून घालता. किट्टनाचो मावळो शिनान्नाक लक्ष्मी सगो गुरवाक येस नाडीन उदकांत लोटुल्लें. सुंदरीक मात्र वळ्या पर्यंत ओडून सोडलें खंय. देव बरें करूं.